नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रती डिसूजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. मुरगांव पालिकेन वास्कोत भाजी मार्केटात अतिक्रमणा आड कारवाय सुरू केल्या. हाका लागून बरेचशे भाजीवाले आनी फळां विकपी पालिकेचेर पिकार जाल्यात. कांय प्रमाणात पालिकेन सवलत दिवची म्हण मागणी विक्रेत्यांची आसा. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. आमी कितें म्हणटा, आमी तुमकां कॉपरेट करता, तुमी आमकां अशें कॉपरेट करात. मातशें आमकां चड न्हू, एक आमकां बुट्टी भायर भाजी पत्ता भाजी आमकां लावपाक दियात. एक सांगल्यार चड करता, पुलिसांक फुडें करता आनी आमचें भितरलें सामान ही भरून व्हरता, जबरदस्ती दादागिरी करता ही. आनी पुलिसांक आमी आमचें सामान काडपाक दिना जाल्यार पुलिसांक म्हणटा धर ताका, ही जबरदस्ती करता तांकां आनी पुलिसांक आमकां धरपाक ताका. आमचें भितरलें सामान उडून काडपाक लेबरांक. आनी हेच्या खातीर आमी धंदो पिड्यार जाता. अशें जर चल्लें जाल्यार आमी भाजी आनी फ्रूट बंद करतले. कित्याक आमकां बीन म्युन्सिपालिटी कॉपरेट करचें जाय, तशें म्युन्सिपालिटी आमकां कॉपरेट करचें, हें आमचें इंटेंशन. आतां सोपा पळय कलेक्ट करता पळय न्हू, तो कितें तरी 8 काय 10 लाख कॉन्ट्रॅक्टान घेतला कोण तरी भायले प्रायवेटाचे. ते येवन आमी जर भायर बसले, आमचे ते 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 10 रुपया आमकां कोण करता. ते येवन ते पयशे घेवन वयता, हे येता आनी भरून व्हरता. जर तुमकां जर आमी जर भायर लायले नाका जाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टाचो सोंपो भायर तुमी कित्याक येता. सोंपो म्हणटा पळय न्हू डेली बेजीक, तुमी ते दिवनाका सोंपो न्हू भायर. तुमी सोंपो येता काडपाक, सोंपो म्हणल्यार पयशे रस्त्यार बसता तांकां, आनी तुमीच भरून व्हरता. नाजाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक काडटा भायर. कॉन्ट्रॅक्ट तुमी भायर काडनाका. तुमी जर भायर वचूंक दिना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट भायर काडनाका. कित्याक काडटा आनी आमकां भरता कित्याक. एक तर तुमी सोंपो कॉन्ट्रॅक्ट भायर काडात किंवा काडूं नाका. काडले जाल्यार भायर बसता न्हू आशेन. ते सोंपो भायर लायताले भायर मातशें, ते सोंपो कलेक्शन करताले ते पूण कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्शन करताले ते. सोंपो कलेक्शन काडप न्हू भायर आमचे न्हू. गेल्या फावटी काल न्हू पयर येयली, सडनली अटॅक केलो. आतां शॉप अशें आसा न्हू, भायर अशी पिशवी लावूंक दिना, पिशवी सुद्दां काडून व्हरले. आमी म्हणटा तशें नाका, आमकां कितें आसा पळय, आमी तेन्ना लास्ट टायम सीओ कडेन गेल्ले, उरलेले आमकां 1 मिटर दी म्हणून मातसो तरी इतलो जागो ओके केले तरी. आनी काल पयर सडनली येयले आनी अटॅक केले आमकां, आनी सगळी गिरायक पिड्यार जाले. आमी आयज समज गिरायक पयशे मेळना न्हू जाल्यार फाल्यां कोणाक भरपाक मेळना, रस्त्यार येतले. आयजूय शॉप बंद आसा, पयरूय शॉप बंद आसा. आमी कितें म्हणटा, एक मुसिबेटान आमकां अशें करून दिवपाचें कितें बाबा, कोण चड भायर येयला पळय तेजें उखलून व्हरा तुमी, आनी कोण सारके जाग्यार आसा पळय ताका हें करपाचें ना, त्रास करपाचें ना. आतां कितें जालें, कोण सारको आसा तो सुद्दां त्रासान पडलो आनी भायर आसा तो सुद्दां त्रासान पडलो. अशें कित्याक तशें जावपाक जाय. म्युन्सिपालिटीन आमी म्युन्सिपालिटी फूल सपोर्ट आसा. कितें अप एंड डावन जालें न्हू आमी जबाबदार आसा. कितें म्युन्सिपालिटीन दिलें आमी जबाबदार, आमी येता, आमकां व्हरा. म्हणल्यार अशें करूं नाका. आमचो दीस फूल पिड्यार जालो, अशें करूं नाका. एकूच रिक्वेस्ट आसा. ताका लागून आमी इतलेंच मागता मुसू, एक कितें तरी आमकां करून दिवपाचें. बाबा इतलें तुमी घाला, हेज्या समज भायर गेले न्हू जाल्यार तुमी तें व्हरपाचें, आनी कोण पळय सारको आसा पळय ताका सारको हें करपाचें. इतलेंच एक रिक्वेस्ट आसा. वॉर्डर ना, वॉर्डर मागीर वॉर्डर ना, आपल्याला वॉर्डर आसा म्हणटा, वॉर्डर ताका म्हणल्यार वॉर्डर ना, वॉर्डर म्युन्सिपालिटी यो म्हणटा. तूं वॉर्डर घेवन भोंव वांगडा, वॉर्डर ताका म्हणल्यार वॉर्डर ना, वॉर्डर म्युन्सिपालिटी यो म्हणटा. जे एनक्रोचमेंट आसा हे आयज न्हय, हांव ज्या दिसा पयलीं बसलो हांगा ते दिसतान हांवें एनक्रोचमेंट स्टार्ट केल्लें काडपाक. कित्याक हांगा सगळे रस्त्यार बसले आसा आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. पब्लीक म्हाका येवन तुका कंप्लेनी करताले आनी त्या प्रमाणे म्हाजें हें चालूच आसलें. आनी आयज हांवें परत डिसिजन घेतलें आसा. लास्ट 2-3 दीस जाले आमी केल्लें आसा आनी हें कंटिन्यू उरतलें. कित्याक वास्को ही एक क्लीन सिटी जावपाक जाय. कित्याक वास्को ही एक वेल प्लॅन सिटी आसा आनी त्या प्रमाणे ती मेनटेन करपाची गरज आसा.